मोगाचेनो पहिल्यान पहिले तुमकां समेस्तांक मोंती फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां। आमच्या वामनजूर फेरगजेंत फाटल्या 3 वर्सां तावन कॅथोलीक सभेच्या मुखेलपणाखाल संत कणशी तांणी रुता करून आमच्या फेरगजेंत फेस्ता संदर्भी तांणी हांगासर हाडून तांच्या मुखेलपणाखाल लोकांक समेस्तांक वांटतात आनी असलें वापुरबायचें योजन तांच्या मुखेलपणाखाल आमच्या फेरगजेंत चलतें आसतना आनी की मुखार असलीं बरीं कामां तांचे तावन रुता जावन दीत आनी आमच्या फेरगजेंत सबार तांचे तावन बरीं कामां जाता आसतना आमच्या फेरगजेचो पात्रोन सांजुजे आनी मरी माय तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागता तांकां समेस्तांक बरें मागता। उदेंतीचें रोम म्हूण नांव वाडलेल्या मंगळूर शहरांत हांव मूडबिद्री कुशीन 10 किलोमीटर अंतरार प्रकृतीच्या 5व्या सोबायमध्ये सोबून आसा धाकटुलो गांव वामनजूर। एक नावाडीक शैक्षणिक थळ आनी लोकमोगाळ प्रवासी केंद्र जावन परजळून आसच्या ह्या वामनजुरान क्रिस्ती कुटुंबाचो आरसो जावन सर्व भक्तिकांक आपले थंय ओडून आसा कामेली सांजुजेक समर्पिल्लें सरळ आनी सुंदर देवाळ। सुमार 900 क्रिस्तांव कुटुंबां आसच्या ह्या वामनजूर फेरगजेंत विगाराच्या मुखेलपणाद्वारे सबार संघ संस्थे समुदायाच्या बऱ्यापणा खातीर निस्वार्थ सेवा दिवन आसात। लायिकांच्या मुखेलपणाद्वारे अभिवृद्धीची सुखान हातीन धरून निस्वार्थ सेवा दिवन आसा ह्या फेरगजेंतली कॅथोलीक सभा। फेरगज आनी समुदायातय विशिष्ट सेवा समर्पूंच्या कॅथोलीक सभेच्या सान्यांतय 2015व्या वर्सा एक नवें चिंता उपजालें। मोंती फेस्ताच्या संदर्भी गरज पडची कणशी फेरगजे खातीर फेरगजगारांत हांवूनच रुता करूंक येवजिलें। मंगळूरी क्रिस्तांव समाजेन संभ्रमचे मोंती फेस्त भारतीय शैलीन कुटुंबाचें फेस्त जावन आसा। ह्या आमी गद्दळान आचरण करता। फेरगज हे कुटुंब तशें फेरगजगारां संगी सगळे फेरगजीचे सर संघ संस्थे ह्या कुटुंबाचे सांदे जावन आसात। फेरगजीच्या अभिवृद्धीच्या कामांनी सर वावरांत संघ संस्थेची निस्वार्थ सेवा झळकता। फेरगजेंत लायिकांक मुखेलपण लाभोवन बळादीक समाजबांदच्या केरीत मिसावांत कॅथोलीक सभेचो वावर व्हरतो म्हणच्यात कांयच दुबाव ना। आमच्या फेरगजेंत वावरा गौरव आनी आमच्या आचरणाक गरजे खातीर आमी एक नवें चिंता पाठयलें आनी असो परिणाम जावन आमचे मोंती फेस्ताच्या संभ्रमाक नवें बेंजार करूंक आमचीच कणशी रुपी जाली। ह्या आपल्या वावरांतय आमी अभिमान पावता। अशें 2015व्या वर्सा आमी कोसले वंपले आनी लुवले म्हणल्या ध्येय वाक्यकाल तो वर्सो अध्यक्ष मानेस्त मार्टिन सोजाच्या मुखेलपणार कॅथोलीक सभेचे उर्बेवन सांदे संतोषान कार्याक आयते जाले। सांद्याची उर्बा देखून प्रभावित जाल्लो तिरुवेलवाड्याचो सगोळेकार मानेस्त लॉरेन्स क्रास्तान ह्या केरीत योजनाक आपलो गादो वापरूंक अवकाश करून दिलो। मात्र न्हय बेळ्याची जागृतकाय घेवंक कुशेन तो वपलो। आमच्या तिरुवेलवाड्यात संतान साहेबीन तिच्या नांवान आमी ह्या मलगड्या घरांत आमी आदीन तावन सगळी बेळें करनंत आसा आनी आतां हे 3 वर्सां तावन कॅथोलीक सभेन आमचे कडेन विचारलें आमकां इगर्जेक कणशी व्हरूंक आमकां तुमचो गादो दितात गी म्हूण सांगून आमी खुशेन हांव लॉरेन्स क्रास्ता आनीक रोजी क्रास्तान दोगांय जाणांनी आमी ओपल्या आनी कॅथोलीक सभेक गाद्यांत आमच्या बेळें करूंक आमी तांकां कितें जाय तें त्या गाद्याक कितें जाय तें करूंक आमी तांकां उत्तेजन दिली। ते 3 वर्सां तावन हें बेळें करनासल्यान आतां आमचो अध्यक्ष सिप्रियन मिनेजस ताणें अध्यक्षपण वैसून घेतलें आनीक बेळें घालूंक
कुमक दिली आणि तशेंत आमी बीन दिल्या उपरांत तें भात आतां रेडी जाला. शेवटी 2015 मेच्या 31 तारखेर सर्वेस्पराच्या ससायन आणि फिरगज विगार मानदिक बाप सिप्रियन पिंटोच्या आशीर्वादा संगी ह्या महान योजनाचे बी ओंपले. बऱ्या उद्देशान ओंपुल्ले बी बऱ्या सुवातेर पडले, किरलाले पालेले फुटफुडीत जावन वाडले आणि कॅथोलिक सभेच्या संध्यांच्या निस्वार्थ सेवेक यथेष्ट फोळ दिवंक लागले. आणि 2015व्या वर्साचे मोंती फेस्ताच्या आचरणा संदर्भी आम्ही कोसून ओंपोन आणि लुवोन वृता केल्ली आमची कणशी आशीर्वादित करून सर्वेस्परान आमकां फावो केले. तुमकां सर्वांक वामंजूर कॅथोलिक सभा घटकाच्या तर्फेन बागी मोती फेस्त मागता. आज म्हाका व्हरतो अभिमान भोगता. आज आमच्या वामंजूर घटकाचो कॅथोलिक सभेचो अध्यक्ष जावन असले एक कार्य योजना मांडून हाडूंक. हे कणशेचे काम आमी सुरवातूंक आमकां एक प्रेरण जाल्ले मानेस्त लॉरेन्स क्रास्ता तशेंच रोजी क्रास्ता हांचे कुटाम. ताच्या उपरांत आमचो आदलो कॅथोलिक सभेचो अध्यक्ष मार्टिन सोजाच्या मुखेलपणाखाल असले एक बरें काम आमी सगळे आमच्या एका फिरगज कुटुंबाक वांटचे नवें आमी ते येवजण मांडून हाडिल्लें. हातूंत आमी सर्व यशस्वी जाल्या. ह्या कामा वरवीं आमी इतर फिरगजांक एक प्रेरण जावन सबार फिरगजांक आमी हांगासर जाल्लें बेळ्ळें आमी पावीत करूंक की आमचे तावन साध्य जालां. ह्या कामाक आमकां पुरतो पाठिंबो दितात आमचे फिरगज बेगार तशेंच आमचे फिरगजींतले आमचे लोक. हांकां सर्वांकी आमी ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा. 2015व्या वर्सा सुरवातिल्ल्या ह्या योजनाचे जैत आमच्या फिरगजीच्या कॅथोलिक सभेच्या सांद्यांतय वर्तें प्रेरण जावंक पावलें. 2016व्या वर्सा हे योजन परत मुंदरिल्लें. आमच्या फिरगजेंत उब जाल्ली कणशी न्हय केवल ह्या फिरगजेक बगार हेर फिरगजांकी पावीत जाली, मात्र न्हय मुंबय आनी गल्फ गांवांनी वस्ती करच्या मंगळुरी समुदायाच्या मोती फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटेली जाली. कॅथोलिक सभा वामंजूर घटक फाटल्या थोड्या वर्सां सावन कुटुंबा खातीर बेळें दिवचें येवजण घेवन आसा. आनी हाका आमकां प्रोत्साह दिल्लो आमचो आत्मीक निर्देशक बाप सिप्रियन पिंटो तशेंच आमकां गादो दिवन सहकारशिल्ले लॉरेन्स क्रास्टा आनी तांचे कुटाम. मोगाच्यानो आज आमी हांगासर इतलें बरें येवजण घालासर आमची कॅथोलिक सभा बलिश्ट आसा म्हूण दाखोवंक आमी तयार आसा. हांगासर आमी इतल्या वर्सां सावन कितें करता तें सगळ्या खाली गांवांक मात्र न्हय पर गांवांक की आमी हे नवें जेवणचें एक येवजण घालून सगळ्यांक दितात आसा. अशेंच आमी केल्यार आमची कॅथोलिक सभा आणखी बलिश्ट जातली. समाजांत आमी बरें काम करूंक आणखी आमकां उत्तेजन जातली. आमचे असले वावरू आणखी तुमी सर्वांनी करन आमी केल्ल्या बरीच सगळ्या गांवांनी अशेंत जायजें म्हूण हांव अपेक्षितां. आमच्या फिरगजीच्या कॅथोलिक सभेन हाती घेतिल्ले हे विशिष्ट आणि खेरीत योजन आम्हा सर्वांतय वावरा गौरव आणि परिश्रमाचे महत्व जागे लागले. आयच्या परिगतीन स्वावलंबनाद्वारे आम्ही सुकोसून वंपोन लुवोन वृता केल्ले बेळें आमचे थंय वर्ती दादोसकाय तृप्ती आणि स्वाभिमान वाडोवंक कारण जाला. हांव रोनाल्ड पिंटो 10 वर्सां जावन कॅथोलिक सभेचो सांदो. ह्या फाटल्या 3 वर्सां जावन मार्टिन सोजाच्या अध्यक्षाखाल बीओमचें काम सुरू करया म्हणून प्लॅन घाल्लें. आमी सर्वांनी ताका सहकार दिलो आनी आमी आमचो मनेस्त लॉरेसाम आनी रोजीबाई तांचें नांव आयलें
तांणी पाटी मुखार करनासतना सैम म्हणून तांचो गादो आमकां सोडिल्लो. तशेंच गेल्या त्या वर्सा लिना फेर्नांडीसच्या अध्यक्षपणा खाल हांव संचालक जावन वयसून कान गेले आनी आमी सर्वांनी मेळोन ओट्टूक मेळोन सारे ओवोंचें काम पुना कर्ण बेळें बरें जालें आनी गेल्या त्या वर्सांतून आमी मस्त फिरगेजांक बात वदाक दिला. ये सेवा योजन आमच्या पिरगजेंत एक संप्रदाय जावन बदलला मुंचांत कांयच दुबावना. परिणाम जावन या वर्साय निस्वार्थ सेवेचो गुर्तू जावन सर संध्याचो मोगाचो आवंडो जावन समृद्ध बेळे भरमान धोलोन आसा. कतोली सभा सिटी वाड्यांत ओमंजूर घटकांत फाटल्या 3 वर्सांतावन भाताचें बेळें मोती फेस्ताक तयार जावन हें करनच आसात. फाटल्या 3 वर्सांनी मार्टिन सोज अध्यक्ष, डेनिस डिसोजा संचालक हाच्या मुखेलपणांनी हें कतोली सभेन मांडून हाडिल्लें. हें फाटल्या 3 वर्सांनी चलतेत आसा. सर फिरगजांक तशेंच फिरगजगारांक ही कणशी वदाक सोन दिल्या. कतोली सभा ओमंजुराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमी सिटी वाड्या तर्फेनी तांकां बरें मागता. एक संप्रदाय जावन बदललें कातोलीक सभेचे हें योजन निरंतर मुंदारून वसोंदी म्हूण आमी आशेवया. सर्वेस्पराच्या अभ्यासावान पात्रोन सांजुजेच्या ससायेन आनी मोंती मायेच्या आमोलीक आवयच्या मोगा शिवरान आमच्या फिरगजेन बळादीक एकवट उपजोंदी आनी आमच्या वामटीचो फोळ जावन आसची ही कणशी आमच्या त्यागाचो, मोगाचो, समर्पणाचो आनी येळगेचो संकेत जावन दी म्हूण आशेवया. मोगाचनो सुम्याच्या प्रेरणान हाती घेतिल्लें हर योजन सदांच काळ फळां बरी जाता. कशें साबार कण सांगाता मेळोन एक कणशी जाता तशें ह्या फेस्ताच्या संदर्भी आमची काळ जमोणां हे करया. सक्कड सांगाता मेळ्या, सक्कड लागीं सरया. मुरये मायेच्या मांता काल आदर्श पिरगज कुटाम बांदया. देव बरें करूं.